1 Samuel chapter 29. फिलिस्तेवकारांचे फुडारी दाविदाक नाकारतात. इस्रायलकारांनी आपली फौज जेझरेलाचे एके झोरी लागीं मांडली जाल्यार फिलिस्तेवकारांनी आपली फौज आपेक म्हणटात थंय मांडून दवरली. फिलिस्तेवकारांचे फुडारी आपल्या 100 आनी 1000 सैनिकांचे बोळ घेवन भायर सरले. आकिशा बरोबर दावीद आनी ताचे सांगाती भायर सरले. फिलिस्तेवकारांच्या अधिकाऱ्यांनी म्हणलें, ते हिब्रू हांगा कितें करतात? आकिशान फिलिस्तेवकारांच्या अधिकाऱ्यांक जबाब दिलो, हो दावीद इस्रायलाचे राजा साऊलचो एक अधिकारी. ह्या दिसांनी तो म्हजे बरोबर आसा आनी हो दीस पर्यंत ताचे सवें म्हाका कसलीच चूक मेळोंक ना. फिलिस्तेवकारांचे अधिकारी राजा आकिशाचेर चावले आनी ताका म्हणलें, तुवें तांकां तुजो नोगोर दिलाय, थंय तांकां परत धाड. ताका आमचे बरोबर झुजाच्या मैदानार धाडिनाका. झूज चालू आसतना तो घडयेक आमचेर खोलपत. तो परत आपल्या धोनयाक धडोंक आमच्या मनशांची मरणां ताका एक संत कशी जावची ना. साऊलून 1000 मनशांचो जीव काडलो, पूण दाविदान 10,000 मनशांचो. अशीं गितां गावून नाचून जाची वाखाणणी कोत्ताली तो दावीद हो न्हय? आकिशान दाविदाक आपून हाडलो आनी ताका म्हणलें, जिव्या देवाचे नांवी हांव सांगतां, तूं खरोच विस्वाशी. म्हजे बरोबर तुका झुजा मोळार व्हरूंक म्हाका खोशी आसली, कित्याक जो दीस तूं म्हजेशी आयलाय ते मेरेन म्हाका तुजेशी कसलीच चूक मेळूंक ना. पूण दुसरे राजा तुका मानून घेनात. आतां तूं शांतीन परत वच. फिलिस्तेवकारांच्या फुडाऱ्यांचे नदरे मुखार कांयच वायट करूं नाका. तेन्ना दाविदान आकिशाक म्हणलें, हांवें कितें केलां? हांव तुजेशी रावलों तो दीस ते आयज मेरेन तुज्या सेवकाच्या जिवितांत तुका कसली चूक मेळ्ळ्या? म्हज्या दोनया राजाच्या दुस्माना आड वचून झुजूंक म्हज्यान कित्याक जावंक ना? आकिशान दाविदाक जबाब दिवन म्हणलें, सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार तूं एक दुता सारको बरो म्हूण हांव जाणा, पूण फिलिस्तेवकारांच्या अधिकाऱ्यांनी अशें म्हणलां, तो आमच्या सांगाता झुजा मैदानार येवचो ना, तर फाल्यां सकाळीं तुजे बरोबर आयिल्ल्या त्या दोनयाचे सेवकां बरोबर उठ आनी हांवें तुका दिला त्या जाग्यार वच. तर दावीद आनी ताचे सांगाती दुसरे सकाळीं वचूंक उठले आनी फिलिस्तेवकार जेझरेलांत गेले. देवाचें उतर.